कोणाची गाडी रस्त्याचेर पडलेली आसा ओल्ड गोवा आणि कोणाची गाडी खबर ना उडोवन गेल्ले आसा कोण तरी झगडी जाल्या कितें जाल्यार देवाक खबर मारे ओल्ड गोवा पीएचर फोन मार पीएसर पार्क केलेली गाडी ती पार्क केल्ली काय पार्क करून हे केला काय पडले आमी नको बट अशे वाटेंचेर जेन्ना नो पार्किंग झोनाचेर आनी कोणी उडयल्या एक्सिडेंट जाला काय मारामारी जाल्या कितें जालें कोणाची गाडी खबर ना आमी बाबा वयता आमच्या रोडांचो न्हू आतां लोकांची कोणाची गाडयो पडले ते आमी खंय जाणा कोणाची ती आनी अशी दवरप कोणी गाडयो फास्ट घेवन येतात मरे हेजेर कितें चडोवपाचें मार गो फोन मार रे रेड काराक मार पीएसआय नाल्यार पीआयक मार फोन ओल्ड गोवा फोन उखलो ना उखलो तूं येवपाकूच जाय नाल्यार पीसीआराक मार फोन अश्यो गाडयो बे रस्त्यांचेर उडयता आनी वयता हांगा चल्ला कितें गोंयान आमच्या दादागिरी चल्ल्या काय कितें चल्ला काय कांयच कळना ही गाडी आतां रस्त्याचेर मद्दी पडलेली आसा हे ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट कितें चर्चीची सायट आनी अशी जर हे दादागिरी जाता जाल्यार ओनर कोण आसा पळय हेजो तो देवाक खबर कोण तो ताका हाडपाचो अरेस्ट करपाचो कित्याक सांग ह्या मनशा खातीर हांगासर केदो व्हडलो इन्सिडंट घडोवंक शकता हांगा पळय तुमी नो पार्किंग बोर्ड दाखयता ह्या सायडीन चर्चीचे सगळे आसा हांगा चर्च आहा ही हेरिटेज सायट आनी हेरिटेज सायटी कडेन अशें जर रस्त्यांचेर कोण कितें उडोवन वयतात कितें करता कितें जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आनी ओल्ड गोवा जे आमचे पुलीस डिपार्टमेंटाची जी एक हे आसा ड्युटी आसा ती म्हाका दिसता फक्त पुलीस स्टेशनार बसून हे करपाची कोण उडोवन गेला एक्सिडेंट करून गेला काय वॉट एवर झगडी सुद्दां जाल्यार अशी गाडयो उडोवन लोकांक त्रास करप ना ओ डिस्टर्बन्स पेट्रोलिंगाचे लोक कोणूच ना हे पुलीस मार फोन मार रे पीसीआराक फोन मार रे 112 मार जवळ जवळ रातची 11:48 जाल्लेली आसा आणि हांगासर अशी रस्त्याचेर गाडी उडोवन गेल्या कितें बाचाबाची जाल्या म्हणटा सो अशे रस्त्यांचेर उडोवन जर वयता जाल्यार ही अक्षरशः दादागिरी आनी मस्तेपणां आनी ह्या हितूनसून केदो व्हडलो इन्सिडंट जावंक शकता आतां आमी आमची गाडी घेवन जेन्ना येता 4 व्हिलर तेन्ना कळना बाबा एक्सिडेंट जाला कोणी उडयल्या काय कितें घडला घटना ती कळना पण हाचेर पळोवपाक कोणूच ना मागीर पुलीस रातचें काम करता कितें बीट पुलीस आसा कोण आसा ते कोणाचे आसूंक ते मागीर पळोवया ते पुलिसांचें काम आमचें न्हू आमचें काम इन्फॉर्मेशन दिवपाचें पंचनामा करून पुलिसांनी व्हरपाची ही गाडी हॅलो मॅडम स्पिकरार घाल रे स्पिकरार घाल मॅडम हांगासर ओल्ड गोवा न्हू हेरिटेज सायडीचेर चर्ची कडेन हांगा एक कोणाची बायक पडल्या मदींच रस्त्यार पडल्या काय उडयल्या देवाक खबर हांगा कितें बासाबास जाल्या अशें म्हणून सांगता पुलीस गाडी आयले. हांगासर उडोवन गेल्या म्हणटा पुलीस आयले न्ही पळय काय ना साहेब अशी रस्त्याचेर गाडी उडयल्या तर आमी कितें गाडयो कशें घेवन वतले कोणाची देवाक खबर ती कितें जाल्यार देवाक खबर हे अशें उडोवप ही अक्षरशः दादागिरी जाली गाडी उडोवन तो गेला आनी लोकांक कित्याक त्रास हे कित्याक त्रास लोकांक तुम्ही गाडी काढा न्ही साहेब आतां ते पुलीस स्टेशन आयले आमी कित्याक त्रास भोगपाचे आमी आमच्यो गाडयो घेवन येतात मरे आमची ती गाडी आमी 4 व्हिलर वयताली पण अशी रस्त्याचेर गाडयो उडोवन वचप म्हळ्यार लोकांक त्रास न्ही तांचे झगडे बरे आहा आमी कित्याक भोगपाचे लोकांनी पब्लिकेन पंचनामा करात आनी गाडी घेयात सायडीक बाबा आमी एनजीओ ते जाणा आमकां बरे वळखतात तूं आमकां शिकोवनाका आमी जाणा आमचो कायदो कितें तो आनी ते जाणा आमी कोण ते विचार तेका ते कोणूय आसूंक आसा बरें आसा आमी ना
आवाज येयलो मरे हांव मागीर भायर सरलो रे आवाज येता म्हणून तिगांय दोगूय रावले पयलो मरे हे रे ते हॉलदार रे आमचे हांव तांकां वळखना रे दोग जाण आसलेले पळय कोण आहा ते सर थंय कितें आहा रे बाबू थंय कितें आहा सुरी खंय तरी उडना कोणाक तरी मारूंक रावलो तो सूर्य आहा थंय पोना खंय तरी उडयला गाठीचो आवय दोग जाण ते चेडयेचे मागीर तापड मलान धांवला आवय चोड मार गो फोकस हय पळय सूर्य आहा पळय पळय सूर्य आहा हय पळय हे पळय हा ही नायफ आहा पळय तुमचे किती आसा ते रिकवर करा पंचनामा करा हांगासर हय हय स्पॉटार आहा पळय आनी कितें आहा थंयसर मार गो फुडें दोग जाण गाठीचे आं ती पळय आहा ती पळय अरे हांगा गाडी घेवन हांगा सर भाग रावला हे मार गो फोकस मार गो हे अशें जावप म्हणलें ही दादागिरी अक्षरशः गोंय राज्यांत गुंडागर्दी वाडत रावल्या कशी दिसता सांगतालो बेगीन यो म्हणून ते दोग जाण धांवले अशी गेला म्हाका सांगले कित्याक म्हटले इधर औरत लोक घुमते तू इधर मत हे कर म्हटले मेले दो तीन आमच्या अशा गोंयकार युथाचेर अशें गांवां आमच्या गोंयकार युथाचेर अरे बायले टुरिस्ट Outsider मरे ते. गाठी ते ऐ गाळयो सो नसतना उलय बाबा गाठी Calm down. म्हाका सुरिता केला हय. बा आशिल्लो भाव घरा कडेन गाडयेर हांगासर रावलो तू खंयचो आगो न्ही तू राव मातशी तू खंयचो सुशागात आमी एनजीओज आसा टेन्शन इतले तरी टेन्शन घेऊ नाका तू हांगा सीसीटीव्ही सीसीटीव्ही आहात हांगासर कॅमेराज आसा कॅमेरा आसा कोण येयल्यात ते कॅप्चर करात तांकां ते कोण ते मारून गेले ते खंय सरले रे हांगा गोंयकारूच तिथे हांगा चलोन गेला नो गोंयकार काय गाठी ते पण हांगा रावतात काय म्हणटा तुजे कडेन कितें दुश्मनी काय कितें हांव वळखत ना तेंका तुवें कितें म्हटलेलें तेंकां हांव कितें म्हणटलो हांगा सुरी घेवन मद्दी रावलो असो करूंक लागलो हय अशी दादागिरी ही पळय ही दादागिरी न्हय अशी आता ओल्ड गोवा हांगासर चालू आसा मदीं रस्त्याचेर रावन आमच्या युथाक खंय सुरी दाखयली आनी सुरी थंय उडयल्ली आसा तें पळयल्यान तुमी सो रिकवर करपाक लायल्या पुलिसांक पंचनामा करून गाडी ताची अशी उडयल्ली आसा कित्यान ते गेल्यान सो चावी ही राव हां ती कांयच करूं नाका पंचनामा केल्या शिवाय कांयच हे करूं नाका हात लावं नाका हवालदार येतो मॅडम येवन येवन इयरबड्स बा तुम्ही करा तुमचे हे कोणाचे इयरबड्स कोणाचे ब्लूटूथ तेका येतो तेजे जाल्यार तुझं रे कानाचं बीन हय अभय एक हांगा आसा हात लाव नाका पंचनामा करून घेवन तुका मारला मरे वाजयल्या 3 तापडा मारले हेचेर हो तुजो मरे तुका मेडिकलाक व्हरपाक जाय राव वसत सो अक्षरशः दादागिरी मगो ही आं भायले टुरिस्ट येवन गोंय राज्याचे सीएमाक हांव एक सांगपाक सोदता जे तुम्ही सांगतात पळय न्हू भिवपाची गरज ना म्हणून त्याचो परिणाम पळयात गांवा वयल्या भायल्या लोकांक हाडून हांगा दवरल्यान न्हू रे बिझनेस करपाक आज भिवपाची गरज आसा आज गोंयकारांचेर अटॅक जाता सो आता विचार कर एनजीओ जेन्ना सांगता एक्टिविस्ट सांगता न्हू तेचे रिझन समजून घे म्हणटाय मरे एक्टिविस्ट आमकां त्रास करता एक्टिविस्ट हे करता ते करता आज एक्टिविस्ट हे पळय रस्त्यांचेर काम करता आनी तूं सुशेगाद घरान न्हिदून रावता आनी वयल्यान सांगता भाशणबाजीन की भिवपाची गरज ना सुरी पळयात कशी हाडून त्या भुरग्याक तोपूंक सोदताले हे भायले लोक जाय रे तुमकां फंक्शनांनी आमच्या गोंयकारांक सायडीक उडयतात मरे तांचे साटले पटले काडटान तुमी अरेस्ट करतात तांकां मरे कोण बिझनेस जर करता जाल्यार तेंचे गाडे बंद करता मरे हो तेजो परिणाम व्हेरिफिकेशन नासतना आज गोंयान त्या लोकांक भायल्या पळय घेता न्हू हो तेजो परिणाम पळयात रस्त्यांचेर हांगासर दादागिरी अक्षरशः तांकां सुर्यो दाखयता ही तुमची मरे बीजेपीची ही बीजेपीची मरे परंपरा दवरली चालू आमकां भायल्या लोकांक हाडून आयज हांगासर दवरले आनी गोंयकारांनी मार खावपाचो तो जेणे कोणे ताका मारला कित्याक हा पळय हांगासर थरर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी त्या मनशाक कसोच सोडूंक जाय कित्याक हांगासर पळय आर्म्स एक्ट लागता ही सुरी घेवन येवप इंटेन्शनली उबो रावप आनी एक भुरग्याचेर अटॅक करप एकल्या भुरग्याचेर न्हू अख्ख्या गोंयकारांच्या भुरग्यांचेर अटॅक फाल्यां त्याच्या जाग्याचेर आमचीय भुरगीं भोंवतात रातची आमचीय भुरगीं भोंवतात येवप वच आसता कोणाक हॉस्पिटलांत वचोंक जाय कोणाक आनीक खंय वचोंक जाय ही तुजी सेफ्टी रे आमकां
गोंय राज्याचे सीएम होम मिनिस्टर तुमकां विचारता हेचेर इन्क्वायरी बसयात आनी हेचेर थरर इन्क्वायरी जावन जो कोण आसा पळय ताका धरात, कोणूय आसूंक तो. त्या भुरग्याचेर अटॅक जाल्लो आसा, त्या भुरग्याची थापडां मारलेली आसा, सुरी भितून पडल्यान तीच जर सुरी ताका तोपलेली जाल्यार आतां आमी ह्या टायमाचेर पावली म्हणून रस्त्यांसून वयताना पळयलें बाबा कोणाची तरी गाडी पडल्या म्हणून आमी रावली. सो तुमचे काय आसात लक्ष? तुमचे होम डिपार्टमेंट खंय तरी फेलियर आसा. लक्षात ना. ही हेरिटेज सायड, ही बाय फाटल्यान ही चर्च हेरिटेज सायड, हेरिटेज सायडी कडेन हें चल्लाय पळय. कोणाकूच हांगा दवरूं नाका रस्त्यांचेर. जितले पळय कोण भिकारी आनी कोणा पळय सगळ्यांक धांवडोवन घालात. बसात रे हितून रेल्वेन आनी सुर्या थंयसर तेजी गाडी उडयन ताका मारलो मरे धरून. आमी म्हणटा कितें जालें कांयच कळना. कोण उडोवन गेला कितें जालां आमकांय कळना. ह्यो न्ही पंचनामा केल्या शिवाय गाडये घातलो नाका, कसल्याच वस्तू घातलो नाका खंयच्या. लास्ट 3-4 दीस जाले पळयता हांगा लफडे चालू आसा. हे पळय ह्यो गाडयो हे पळय अश्यो वयतात पळय, भायल्यो गाडयो ह्यो कर्नाटकाच्यो येतात. आमकां सेफ्टी काय हा गोंयकारांक? गोंयकारांच्या भुरग्यांक रातचे जर कितें भायर सरतले जाल्यार सेफ्टी काय हा? पण हे भायल्या घाटयांक भायले हाडटात पळय न्हू मायग्रंट्स आनी हाडून भरल्या पळय न्हू सीएमान, त्याचो सायड इफेक्ट सुर्यो आयज भायर सरोंक लागल्यो आनी थोडे दिसान तलवारी घेवन उबे रावतले. ना लाव नाका पंचनामा जावनी, पंचनामा जावनी कित्याकूच जातलो नाका. अरे लोक कामांक वयता, खंय वयता, कितें आसता, कोणाची भायर भितून येवपाक जाय आसता, कोणाक फार्मसीन वचोंक जाय, कोणाक मेडिकलान वचपाक जाय आसता, दोतोराडे वचोंक जाय, कितेंय घडटा. पण अहें रस्त्यांचेर रावन पळय जे सूर्य दाखयता असल्यांक सेफ्टी आडात उखलून. हांगा सगळ्याक सीसी कॅमेरा आहात. हवालदाराक येवपाक कितलो टायम लागतलो गाडये कडेन हांगा येवपाक? हय पण कितलो टायम वयतलो हांगासर? आतां इतले वगत उरता मरे हांगासर. आमी आतां इतले फास्ट येयल्ले की आमकां वचोंक जाय म्हणून स्लो हांगासर स्पीड ब्रेकार स्लो जाल्यान आमी. गाडी उडयल्या रस्त्याचेर कोणीन. ही हेरिटेज सायड हांगासर कोणूच नासता तुमचे येवपाक. ड्युटी कोणाचीच आसना. असल्यान बॉम्ब बीन घालून गेले कशें पळयतले तो कोण? रावंडाकूय ना तुमचे कोण, कितेंच ना, कशें जातलें? आनी सपोज त्या पुलीस डिपार्टमेंटान जर खंय कितें कमीपण आसा जाल्यार PIनी सांगपाची गरज आसा DGPक जावं आपल्या हांकां सिनियरांक SPक. आनी आतां नयनांचे दीस मरे, आतां लोक हांगासर घे म्हणून येतले, अशें अटॅक जातले मरे असल्यांनी. भंय मरे हो. तुझ्याकडे लायसन हा मरे? तुझ्याकडे लायसन हा मरे? तो मनीस वळखतात तेका तूं? हे कितें तेका वचोनी. अरे तूं वळखता तेका? वळखता तूं खंयचो? माशेलांतलो. कितनारा पंचनामा करून घेवन ये. त्याचेर अटॅक जाला न्हू रे, अटॅक जाला न्हू. ती सुर्या आहा पळय थंयसर. आणि नाव कितें तुजें? बॉबी फुल नेम? बबितेश नाग. कितली एज कितें तुजी? 19 रनिंग. यूथ ना रे, पंचनामा करून काडून दी रे. सूरज कायदो फॉलो करतलो आमच्या फुड्यान. आता हांव कितें करूं मॅडम? वोगीत कितें केलें म्हूण जायना. तेजेर अटॅक जाला न्हू रे. मागीर त्याची वस्तू खंय खंय पडल्या ते पळोवंक जाय न्हू. डायरेक्ट काडटलो पंचनामा करीत आसतना. मागीर अटॅक जाला मरे तेजेर. फोन मारता तेच्याकडे लायसन जाल्यार पयलीं विचार ताका. आसा मरे लायसनाचो प्रश्न आसा कितें जाणां मरे, तेजेर अटॅक जाला. तुमी वोगीत कितें उलोव नाका. कळटा जाल्यार उलयात, नाल्यार उलोव नाका. कळटा जाल्यार उलयात, कायदो खबर आल्या उलय. तेजेर अटॅक जाला म्हणजे सूर्य घेवन उबे रावले म्हणजे तुजें लायसन जाय. तो लायसन होल्डरा वांगडा आसलो मरे. भाव आसलो हेजो.
तेच पोलिसांक हाडून गेला राव तुमचे हे ना करा आमचे कितें काम आहा ते आमी करून घेता आम्ही हांगा ओल्ड हय रे बाबा तूच ओल्ड गोवाचो आमी कोण आमी भायले न्हू रे तू ओल्ड गोवाचो लावला हांगासर राम रे मातसो थारो धर रे थारो धर कितें जालें ना आमी गाडयेनसून आमच्या येताली न्हू 4 व्हिलरीन कोणाची गाडी पडल्या रस्त्यार म्हणून आमी रावली आतां कळना न्हू कोणाची बाबा मारामारी जाल्या जावं कितें जाला वॉट एवर XYZ हय सो त्या प्रमाणे आमी रावली आनी आमी बाबा हेजेर घातले लायव्ह घातले कित्याक सांग कंटिन्यू की कोणाची गाडी पडल्या कोणाक मारला काय कितें जाल्यार कळना आणि एका सांगले पुलिशीक फोन मार म्हणून पिसेराक फोन मारलो मरे तुवें इन्फॉर्मेशन दी म्हणून त्यामुळे तुमचे ऑफिसर्स आयले ते आयले 2 जाण तांच्यांनी सांगले की पुलीस येता म्हणून ऑन द वे आहा आय सेड ओके आता तो चोडो येयलो एकदम येयलो तर म्हणालो आपल्याचेर अटॅक जाल्या अशें बे सूर्य आहात थंयसर सूर्य आहा सुरी पडलेली आसा. सूर्य आहा आता टॉर्च मार मातसो ताचेर अटॅक जाला हांगासर बे आहा सूर्य हा तेजे थापड मारला तेजी चावी थंय आसा तेजे इयरबड सकयल पडलेले ऍक्सिडेंट झाला काय किती झाला आता मधी सुरी घेऊन काय रावला तेकाच भुरग्याक विचार नाही तू इबे सूर्य आहे. तो गेल्लो खंय मरे पोलीस स्टेशनार ही पळय सूर्या सांग रस्त्याचेर मधी रावल्लो खंय सुरी घेऊन आणि डायरेक्ट अटॅक केला कोण भायले लोक मायग्रंट्स अननोन पर्सन करता काय तो आता हे गाडीचो कोण हो बाबू तो भुरगो ए बाबू हांगा यो हांगा ये रे यो साहेबाक सांग तुजें कितें जालां किती झालं रे भायलो म्हाका प्रश्न लायसनाचो ना या तेचेर अटॅक जाला तेजो कितें उलयतात पचपची मागीर मेलो जाल्यार लायसन विचारपाचें सुरीचे अटॅक जावप म्हणल्यार कितें तर तें तेचीच ती सगळी उडयल्या तेणेन मारला मरे तेका धरून कॅमेरा हाडून कॅमेरा बसून दोग जाणां गाडयेले सुरी घेवन अबो हांगा फुडल्यान आणलेले हांगा फुडें येयलो सुरी घेवन हांगा खूप मारलेले आहा तेजेर चलत आयले का बाईक घेऊन आयले चलोन येयल्ले चलत येयले हय म्हाका हांगा साडी सुरी अशी धरली न्हू आनी ताका म्हणटा तूं कोण आहे का म्हणटा ताका हांगासर तू कोण आहे का म्हणपालो दिकाऊ का म्हणपालो तांकां हांव वळखना घाटी ते कोण तरी टुरिस्ट भाव भाऊ ना भाव गेलो म्हाका हांगा रावल्लो जाग्यार लागलेलो मागीर हांव जेन्ना म्हाजेर जेन्ना थापता मारली पळय तेन्ना हांगाल्यान गेलो फुडें गेलो तेन्ना गाडयेर खोड बीन घातले हांगासर उडयली आणि सुरी कोणी उडेल त्या सायडीक सुरी होते उडयली ताणें तू दुसरो आसलो पळय तो हांगा मूठ बीन मारले ताणें होते सुरी काडून होते सर दोग उडयली जाण असले दोग जाण आसले आनी तो दुसरो आसलो तो उगी रावलो मागीर जेन्ना ती सुरी उडयली पळय तेन्ना हांव मागीर गाडये कडेन येयलो पळय तेन्ना मागीर तापड मारली ताणें हॅलो 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 तू गाडी घे रे सुरी पंचनामा करून घे ती सुरी या थंयसर हय घेता मॅडम हय. कितें करतले साहेब PSI हय हांव पे मरे आमी आहा हांगा कितें आसता करता तेका धाडटा तेका धाड तेका पयली मेडिकलाक धाड कोणाक हांगा सरल्यान धाडपाचें न्हू तेका न्हू न्हू थंय व्हर आनी मेडिकलाक व्हर म्हणटा रे मेमो घेवन ओरल सांगलें म्हणटा अरे बाबा हांव तुका कितें सांगता तेका पुलीस स्टेशनार व्हर पुलीस स्टेशनार व्हर मेमो बरे आनी पयली तेका फर्स्ट एड दी सुरी काडटना कितें तरी हे घालून काड गाडी घेऊन वच मरे पुलीस स्टेशनार गाडी माग केली तेजी उडयल्ली थंयसर न्हू एक्सिडेंट न्हू रे पण हेचेर त्या जाग्याचेर गेला म्हणून ओके फोडली पळय सगळी तेजी गाडी फोडल्या सगळी बँड ना मरे तेका राव तू राव मातसो तुजें नांव कितें म्हटलें रे बॉबी खंयचो तूं गाडी कोणाचें नांव आसा भावाचें तो गाडी घेवन पुलीस गाडी एक बँड ना मरे त्या पयली पळय उडयल्या ती फुटला ते सगळें आज गोंयान आमच्या अशे प्रकार घडोवंक लागले रातचे की कोणूय कोणाचेर अटॅक करतात आणि पुलिसांनी येवन हांगासर जे पळय हे केलां आनी ताका आतां फर्स्ट एडाक व्हरतात ते फुडलो प्रोसिजर ते करतात सो हांव मागता गोंय राज्य CMा कडेन की अशे पळय रातचे जे कोण भायर हे भोंवतात न्हू भायले लोक येवन तांचें व्हेरिफिकेशन करपाची गरज आसा तर आमचें कितें आसा आमी रावले कित्याक कोणाची गाडी कळना म्हणून सुरी हे करूंक जाय सुरी काड येता तो अबे येयला तो. कोण येयला राव गे मॅडम
न्हू कोण येयला काडपाक कोण येयला तू कसो उखलता बाबा आमकां दाखय कितें 1 सेकंड तू म्हज्या मोबायलार कितें लागलं तूं फोटो सुरी पळय हय सुरी कशी आहा ती हे कर फोटो करून म्हणून हय तुजी कितें ती मार तूं आनी उखलतना ती मरे कितें तरी घालन काड कित्याक सांग ताचेर कितें तरी हें आसतलें फिंगरप्रिंट्स आसतले हय ही कानो बीन कापता पळय तसली सुरी ती शॉप नाही ती असल्यान कोणाची रातची मर्डर बीन जायत म्हणून पळय कसं काढायचं काय मेळून म्हाका येना रे लिस्ट ना टिश्यू जाय टिश्यू आसा तुजे कडेन लिस्ट आहा टिश्यू आले टिश्यू दी गाडयेन टिश्यू ना गाडयेंतले टिश्यू हाड रे चल रे हांगा सद्दां 8-10 लोक येता सद्दां बायकां सद्दां हांगा 2 वरां रावंड मारता 10 to 12 सद्दां टायट जावन कॉप मारून हांगा 5-6 जाणां बायकां वयता भुरगे आनी फूल आसता झगडी करता रस्त्या येवन 10 ते 11 चालू आसता हां हांव 10 ते 12 पर्यंत आसता नासत काय हांवें कितले फावटी हांगा इश्यू हायलायट केला साहेब हांगा नो पार्किंग झोनाचेर पार्किंग कितले आसता ते पयस पयलीं सांगा फुडल्यान टिश्यू पेपर आसा ना कितें टर्न मारून यो टर्न मारून यो गो असं तिंगा धरून दिलं ना पार्किंग ना दिल्ली मरे हो काढली त्याने ऑलरेडी ओके काढले मरे कोण रे हो कोण ना एका ड्युटी परफॉर्म करतना चड गरमी आसा हो जो कोण ऑफिसर आयिल्लो पळय ओल्ड गोवा PSI वरसून हवालदार म्हणून ताणें एक्चुअल सगळो पंचनामा बरोवंक जाय आसता हांगासर कंडक्ट करपाक जाय आसता आनी सगळें तूं गाडी व्हर कितें करता कर तुका जेन्ना आमी दाखयता सगळें हें करता तुमचें एक कर्तव्य आसा तें सगळें करपाक स्पॉटाचेर ती सुरी हें करतना पंच विटनस घेवन करूंक जाय आसता पण ते न करता डायरेक्ट व्हरता आनी तो आमचे कडेन आर्ग्युमेंट करता हे पुलिसांची कामां चालू आहा हेंका कायदो शिकोवपाची गरज आसा आयज एसपी नॉर्थान कायदो शिकोवंक जाय की बाबा जेन्ना तूं एक पोझिशन वाडयताय न्हू हवालदार म्हणटाय न्हू आनी स्पॉट पंचनामा जर करता मे बी ती सुरी कसली आसूं तुका जेन्ना कवळें अटॅक जालो तुवें पंचनामा करतना ती सुरी हातीन घेताना तुवें 2 पंच विटनस फुड्यान दवरून ते करपाक जाय हेंचे कोण सैरे लागतात हे जे कोण अटॅकर आहा ते कोण अटॅक करपी आहा ते हेचेर विचार करपाची आयज गरज आसा आमच्या गोंय राज्याच्या लोकांक की पुलीस आमी जेन्ना कितें दाखयता हें आमचे कडेन येता हात घालपाक आमचे कडेन उलोवंक येता आमचे कडेन आर्ग्यू करता तेच जेन्ना हांकां कोर्टान उबे करता पळय तेन्ना हेंचे हातपाय कवळटा तेन्ना पाखां कवळटा तेन्ना मे करतात कित्याक तेंचे कडेन त्या टायमाचेर पंचनामा बघ कितल्या टायमाचेर केलो कितें केलो बरयल्लो आसा ना आतां रिपोर्ट करूंक जाल्लो तेणें हांगासर उबो रावन सांगता तेका आमी पंचनामा करून घे म्हणून तेणें काडली सुर्यान घेवन गेलो पंचनामा कर आनी व्हरोंक जाय आसली न्हू बारीक विचार करा जो कोण लिगलाचो प्रोसिजर फॉलो करता तेका कळटलें हांव कितें सांगता तें सो आज जे पळय अटॅक हांगासर ही हेरिटेज सायटीचेर जालो हेचेर आमी निशेध करता आनी गोंय राज्याच्या सीएमान भिवपाची गरज ना हे शब्द काडून उडोवन भायर ताणें सांगपाची गरज आसा भिवपाची खरीच गरज आसा कित्याक आयज भायले लोक भितून रातचे भोंवतात भरतात आनी ताचेर कोणाचीच नजर ना आपल्या कडेन जमाना की गोंय राज्याचे जे लोक भायले येता पळय तांचेर आमच्या मशिनरीची खंय तरी वयर आपल्या कडेन हें जायना म्हणून नियंत्रण जायना म्हणून आनी स्टेप डावन जावपाची गरज आसा विचार करात जे कितें तुमकां दिसता ते फुड्यान दाखयल्लें आसा लायव्ह फुटेज दाखयल्ली आसा कितें आज जे काम ऐश्वर्या साळगांवकर जर करता त्या ऐश्वर्या साळगांवकराचो आवाज दाखोवपाक लागून खुबशे पुलीस म्हाजेर प्रेशर घालता पण आय कॅर अ डॅम सत्यमेव जयते रायट टू फायट ह्या स्लोगनाचेर हांव फुडें वता आनी म्हाका तुमचो पब्लिकेचो फूल सपोर्ट गावतलो ही अपेक्षा दवरता जय हिंद जय